म्हादय राज्यव्यापी जागृते खातीर रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान मनोज परबान पक्षा वतीन 8 जानेवारी सावन एल्गार करतले अशें जाहीर केलें। म्हादयच्या रक्षणा खातीर नव्या क्रांतीत वांटेकार जावपाचो मनोज परबान सगळ्या गोंयकारांक उलो मारला। तशेंच ज्या काँग्रेसीचे राष्ट्रीय फुडारी म्हादयचें उदक कर्नाटकांत वळोवपा खातीर व्हडली भाशणां करतात त्या काँग्रेसीक गोंयांत म्हादय विशीं उलोवपाचो कसलोच अधिकार ना अशें म्हणीत काँग्रेसीचेर फोग काडला। येता ते आयतारा 8 जानेवारी सांजे 5:30 वरांचेर आझाद मैदानाचेर रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी एक पब्लीक अवेरनेस मिटींग दवरतली। त्या मिटिंगेक म्हादय कितें, म्हादयचो विशय कितें, म्हादयचें कितलें उदक कर्नाटकान वचपाचें आसा, गोंयचें कितें जावपाचें आसा आनी ह्या बीजेपी सरकारान म्हादय काडून कशी कर्नाटकाक दिली। बाकीचे नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीज आसा, भितर काँग्रेस आसा, आम आदमी पार्टी आसा, हे कशे म्हादय आमचे आवय आमच्या माय कशे आपल्या पॉलिटिकल बेनिफिटाक लागून कर्नाटकान कॅम्पेन करता, हे सगळे आमी तुमच्या फुड्यान दवरले। प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी जर भितर जाली जाल्यार भितर उरली काँग्रेस, जी काँग्रेस म्हादय विकपाक लागून, म्हादय कर्नाटकाक व्हरपाक लागून मोठ्या रितीन कॅम्पेन करता। सो म्हाका दिसना की काँग्रेसीक कसलोच रायट आसा गोंयांत म्हादयचें उलोवपाक। जे नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी एके वाटेन म्हादयचें उदक डायवर्ट करपाक लागून तेंचे नॅशनल लिडर्स कर्नाटका येतात, व्हडली भाशणां दितात, तेंच्या कॅम्पेनिंगान घालतात, तेंच्या मॅनिफेस्टोन घालतात, जाल्यार ते काँग्रेसीक तर रायटूच ना आनी हे तेंच्या कार्यकर्त्यांक खबर ना। जेन्ना आमी काल दाखयले तेन्ना सगळ्यांक कळ्ळें, तेन्ना मिडियाकूय कळ्ळें, तेन्ना बाकीच्या लोकांक कळ्ळें की काँग्रेस कितें करता आनी आम आदमी पार्टी कितें करता। सो बाकीचे जे पॉलिटिकल पार्टीज करता तेंच्यांनी पयलीं म्हटल्यार तेंच्या नॅशनल टीव्ही कडल्यान, नॅशनल तेंच्या लेवलचे लिडर्स आसा तेंच्या कडल्यान तेंच्यांनी एनओसी घेवची, तेंच्यांनी स्टेटमेंट घेवचे की म्हादयचो एक ड्रॉप सुद्दां आमी कर्नाटकाक दिवपाक आमी एग्री ना, नाजाल्यार आमी तेच्या बाजून ना। हे डीपीआर जो दिला तेचेर तेंचो स्टेटमेंट येवपाक जाय, गोंयच्या वाटेन तेंच्यांनी स्टेटमेंट दिवपाक जाय, तरूच ह्या पॉलिटिकल पार्टीक गोंयांत म्हादयचेर राजकारण करपाक ना, म्हादयचें कॅम्पेन करपाक तेंकां रायट आसा, नाजाल्यार तेंकां मात सुद्दां रायट ना, कित्याक ही जी चलतली